विसव उपरांत तुमकां येवकार. ड्रग्स आनी हेर बेकायदेशीर कृत्यांनी घुसपिल्ल्या बारीक बारीक एजंटांक धरून फायदो ना. हातूंत वयल्या मनशांक अटक करपाची गरज आसा. उत्तर गोंय काँग्रेस हाचेर फुडल्या म्हयन्यांत बसका घेवन गोंयच्या तरणाट्यांक जे हानिकारक आसा ताचे आड आंदोलन करतले म्हूण काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष विजय भिके उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गांजा आणि बाकीचे जे धरता वस्तू पळय तेचेर उलोवंक ना. आयज जो ड्रग्स माफिया मेन आहा पळय, जे ड्रग्साचे व्हडले व्हडले वस्तू आसात तेका आयज सोपोवपाची गरज आसा. आयज हे पुलीस फक्त जे 2 तरुण मेले तेच्या उपरांत फक्त आमकां लोकांक दाखोवच्या खातीर ते गांजा आनी चरस अशें धरून कितें तरी करता. पण आमी स्पेशली नॉर्थ गोवा काँग्रेस हेचेर फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी एक बैठक घेवन मेन जे हानिकारक आमच्या तरुणा खातीर आसा तेचेर आमी एक व्हडलें आंदोलन करतले. तशेंच हांव पेडण्या ब्लॉकाक ब्लॉक प्रेसिडेंट कापकेरकर, मुरारी आनी आमचो डॅनियल बाब सिनियर काँग्रेस हांकां आनी बाकीचे सगळे जे आसात तेंच्यांनी अशेंच मेंबरशीप खुबशी केल्या तेंच्यांनी आनी अशे नवे नवे लोकांनी आव्हान करता की काँग्रेस पार्टीन येवचें आनी आमकां आनी आमच्या गोंयाक हातभार लावन तुमच्या पेडण्यान जे कांय जावना पळय तेचेर हातभार लावन काँग्रेस पार्टीक वयर काडची अशें. आणि आयज पेडण्या सारख्या मामलेदार कार्यालयान सुद्धा पूर्ण वेळ तलाठी ना. हो माझो ठाम आरोप आसा. हांवें ते प्रत्यक्ष पळयला. आयज तालुक्याच्या येद्या कार्यालयान मामलेदारान 2 दीस तलाठी आसता, एक बेरेस्तार आनी एक सोमार. हांव जर 2-4 फावटी गेलो जाल्यार तो एक दीस लिव्हेर आसा सोमारचो, दुसरे दीस बेरेस्तार. आमचे एक म्हयनो लिव्हेरच आसा. कोण म्हणटा च्या पिवपाक गेला. हे कितें चल्लां? आयज जर तो तलाठी कितें म्हणटा, हांव जेन्ना एका पयलींच हांव 2 दिसां पयलीं एका रेसिडेंट सर्टिफिकेटाक गेल्लो, तो म्हाका म्हणपाक लागलो रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय जाल्यार हें हाड म्हणपाक लागलो, तेचेर हाऊस नंबर हाड, नाजाल्यार तो खंय रावता तेचे शेजाऱ्याचो एग्रीमेंट मारून हाड. खंयचो शेजारी एग्रीमेंट मारून कोणाक दितलो? ही पद्दत हेंची खंयची? लोकांक सदावपाची? हे अच्छे दिन लोकांक कितें हा करपाचें आहा भाजप सरकाराक? तो म्हणटा हांवें ताका ते फॉर्मेलिटी दिले जाल्यार तो दुसऱ्या दिसा बेरेस्तारा लिव्हेर म्हणपाक लागलो. 2 फावटी गेले. हे जो अनागोंदी कारभार आसा, आयज जर 70-80 वर्साचो मनीस जर रेसिडेंट सर्टिफिकेट मागता जाल्यार तेचे कडेन ते बोनाफायड मागता तलाठी. तो शाळेन चलोवंक जाल्यार बोनाफायड खंयचे? तो म्हणटा बोनाफायड ना जाल्यार कॉम्प्युटरान पेपर स्कॅन जायना. आमकां ते कॉम्प्युटर तुमचे नाका. माझी काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या वतीन मागणी आसा, ही कॉम्प्युटर सिस्टम बंद जावपाक जाय. तलाठ्यान प्रत्येकाच्या घराक वचून रिपोर्ट घेवपाक जाय आनी तातडीन 2-4 दिवसांनी तांकां प्रत्येकाक ही सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. तरच हो बहुजन समाज आमच्या फुडें सरतलो. आनी हो समाज वयर सरलो ह्या भाजपाक नाका म्हणून हे हेडसाळणी तेंची चालू आसा.